येऊन चोरचे आमचे बोटे ना एक फिशरी डिपार्टमेंट येऊन ना कोणूच आमकां येऊन विचारना बाबा तुम्ही त्रास काडटाय काय ना आणि तितून आमकां हे बोर ते बोर म्हणटाय जाल्यार हे सारखें आमकां जशें अटॅक केला आमच्या फिशिंगाचे आनी सगळे मार्केटांतले नुस्त्याक वचपाचें बी बंद केला. आयज आमी एक त्रासां वच पडले. आयज आमचे सगळे नुस्त्या बोटीचे हे पिडे जाता. हेची जबाबदारी कोण? हे नुस्त्याचे फारी पळय हे डॅमेज भोगतलो कोण? आयज आमचो बोटकार ओनर डिझल घालपा पादेशीर जाला. आयज हे पादेशीर हे त्रास काडून आयज गव्हर्नमेंट आमकांच हेल्प करपाचे सुवातेर आमकां गव्हर्नमेंट अटॅक करता आणि आमचे सगळे पेरिशेबल आयटम बंद करता. हेजेर तुम्ही आमकां डिस्कशन करूंक नाय, कांयच करूं ना, कांयच ना. पूण फायनली तुम्ही आमकां डायरेक्टली हिंगा बंद केले आनी आयज आमगेले पेरिशेबल काढला आमकां पयशे बी बोर म्हणटा ते तेणें पयलीं आमकां कन्सिडरेशनाक घेवंक जालें न्हू. एक मिटींग घेवंक जालें आमचे कडेन. तेरेपेर सारके येवन अटॅक केल्ले भाशेन सकाळी फुडें तेणी पुलीस गायले, बंद केले आनी आयज नुस्तें सगळे पळय पिड्यार जाता. ती डायरेक्टरान कितली रिक्वेस्ट केली ती आयकोपाकूच कबूल ना. आतां लुकसाण कोण भरतलो? गव्हर्मेंटान हेजेर बरें चिंतचें. ही फॅसिलिटी ना, कांयच हेजेर आमकां मेळना सारकें आनी तितूनच आनी हे वर्सा सिजन अशें स्टार्ट जाला एक सुंगट आमी मारपाक पावना. हे फिशींग बोटे हे बोटकार भाव आनी तेजेरूच आमकां ती नेट लायसन्स फिशींग लायसन्स हे सगळे भरपाक लागता. टायम टू टायम आमी भरताय. जावं फिशींग आयज हो तिसरो म्हयनो आमकां बोटी बंद आहे आमचे. ना कोण फिशरी डिपार्टमेंट येवन आमकां विचारना बाबा तुमचे प्रॉब्लेम कितें आसा काय ना. आनी तेजेर इतले त्रास काडटा आसतना आयज ते हेचो हो इश्यू हाडला आनी हे सगळे करचे म्हणटा, हे भरचे ते भरचे म्हणटा. जाल्यार मातशें तरी चिंतप जायना. म्हणजे आमी बोटकारान आनी जिवपाचे ना, फिशरमॅनान जिवप ना. म्हणजे फिशरमॅनान आनी मुखार आनी आमचें लायफ कितें आमी काबारूच तर. हो इंडस्ट्री वाडपा जाग्यार हो इंडस्ट्री सकयल काबार जायत वयता पण. आनी मागीर कितें ही फॅसिलिटी आहा ती फॅसिलिटी आहा ही स्कीम आहा ते कांयच ना. हे सगळे फकाण कशें जालें आमचें. जेन्ना म्हाका गरज हांव त्रासान आहा तेन्ना चोवपाक आमकां कोण येना. आनी हे ते स्किमी दिवन आमकां कितें करूंक कोत्ता? आमकां सॉल्व करचें. आतां हो मुद्दो पळय हाडला हो मुद्दो आमी बोटकार हांव म्हाजी निस्ती घेवन एक 4 पाटी तर म्हाजी धाकटी बोट हांव 4-5 पाटी तर घेवन हांव तर मडगांव वयता. ती म्हणटा तूं हें बोरिंग आहा, हें टॅक्स हें लगान जालें, हें टॅक्स बोर म्हणटी आनी तेन्ना तुजी निस्ती घेवन वच मडगांव. हें कशें? अरे हांव त्रास काडटा हें निस्तें होबलें आनी म्हाजी डिझलाक जातलो काय हांव चिंता. आनी तर हांव डिझलाक जायना हांव पडलें त्रासान हांव लॉसान आनी तितून हांव हें भरूं आनी मडगांव गेलें जाल्यार परतून थिंगा आनी भर म्हाका ते टेम्पोचे. म्हणजे एक कायदो नाच आनी हो गव्हर्नमेंट कितें म्हूण चोयता? सुचुरे ना आमचे बेश्टे वयल्यावर खबरी या. अरे रियालिटी ग्राउंड रियालिटी येवन चोय ही धोक्याची परिस्थिती चोय कितें आहा ती. बोट लावंक मेळना, बोट फुंटाय आमचे, रिपेर करूंक आमकडे जायना. आनी तेजेर एक मातशें तरी लक्ष घेवचें गव्हर्नमेंटान चिंतचें आनी चोवचें आनी येवन सारकें रियालिटी कितें आहा तें चोयचें. या वास्को फिशिंग जेटीचेर पुलीस आनी फिशरी डिपार्टमेंट येयले आनी आयज बॅरिकेड्स घालून आमच्या नुस्त्याक जे आमी मार्केटान व्हरताले व्हरपाचे आसले ते बंद केले. आयज जशें अशें दाखोवन दिता हो आयज कायदो जसो एक कंट्री अटॅक करता सकाळी फुडें वचोन हो डायरेक्ट इन्फॉर्म करना आसतना आनी अटॅक करून कंट्री कब्जा करता ते भाशेन आयज आमची फिशिंग जेटी हे जे फिशिंग जेटी न्हू ही फिशिंग लँडिंग टेम्पररी जेटी हेजेर येवन तेणे अधिकारी आयज घेयला. हांव म्हणटा गव्हर्नमेंटान आमकां फावो ते भाशेन फॅसिलिटी दिवपा जाय आनी फॅसिलिटी दिवन
प्रॉपर जेटी दिवपाक जाय आणि प्रॉपर जेटी दिवन आयज ह्या गव्हर्मेंटांनी कब्जा करून जाताली. अरे पयलीं सध्या ह्या गव्हर्मेंटाक अधिकारीच ना, ह्या गव्हर्मेंटाक फिशरी डिपार्टमेंट अधिकारी ना, हाडून आमकां हे भाशेन अटॅक करून आमचें नुस्तें बंद केलोलें. आयज आमी हांव हे लोकांक मिडियाक हेचेर सांगता, आयज आमी जे एक एक मनीस एक एक बोट ती धाकटी जावं व्हडली जावं ती रेजिस्टर फिशरी जालोल्या, होय जालो ना रवी, जालोल्या. आनी गव्हर्मेंट आनी कितें बरें म्हणटा आमकां, अरे आमचे नुस्त्याक धाकटे आमी 4 पांटी 5 पांटी टेम्पोन घेता, मडगांव वयता, तेजे मडगांवय आमकडे पयशे घेता ओरा कोंतान. आनी आयज गव्हर्मेंटान हेवूय चिंतला की आमकडच्यानूय पयशे घेवप. हे कसली दादागिरी, कसली दादागिरी. हे आयज गव्हर्मेंट हे भाशेन तर आयज आमकां कोत्ता न्हू. बारीक फिशरमॅन गोंयकार भाव भयणां कोणूच नुस्तें हेचे आनी चोरी तर हे भाशेन गव्हर्मेंटान केले, आयज केले. आयज आमी तिनी सेंटरां हांवें मॅडम डायरेक्टराक ताका एक मशीन आहा, एक आमची म्हणटा दूख ना. आयज ते हांवें सांगलें आमचे नुस्त्याक कित्याक कुसता, हे नुस्त्याक कुसता, आमचे नुस्त्याक अशें पडलेलें आहा. आयज 10 वरां सुमार जालीं, आयज नुस्त्याक तशें पडलेलें आहा. आयज ते कुसपाक कुसल्यार देखून ते कांयच ना, ते कांयच पडना. पूण हांवें ते सांगलें एटलिस्ट 4 दीस दी आमकां, आमी बसया डिस्कस करया आनी तेजेर उलया. पूण गव्हर्मेंट डायरेक्टरान कानार दवरूं ना, मिनिस्टरानूय कानार दवरूं ना. सो तेका लागून आयज आमी तिनूय सेंटरां लायक बेतूल सेंटर फिशींग जेटी, मालीम फिशींग जेटी, वास्को फिशींग जेटी आयज आमी मेळपाचे आहाय. हेजेर कितें डिसिजन जातलें नाजाल्यार आमी इतले देखून वयतले. आमची बोटकारांची फिशरमॅनांची हो आमची ताकद भरपूर आहा. आमी कितें करपाचें, जरी तर आमकां तर गरज पडली जाल्यार आमी गव्हर्मेंटा कडेन आमी बसून आमी हें करतले. बरोबर.